रामा काणकोणकर एसॉल्ट केस प्रकरण जे आसा ते आयज कोर्टान परत एकदा आयले आनी जे रामा काणकोणकराचे एडवोकेटान इंटरव्हेशन घातलेले की जेनिटो कार्दोजो जो एक्यूज आसा त्या जेनिटो कार्दोजोक बेल मेळपाक जायना म्हणून जे तेणे इंटरव्हेशन घातलेले तेजेर आयज आर्ग्युमेंट कोर्टान सेशन कोर्टान मेर्शे हांगा पळोवपाक मेळ्ळे जाल्यार सगळ्यात पयलीं जेनिटोचो जो एडवोकेट आसा तेजे म्हणणें अशें आशिल्लें की जेनिटोची जी पास्ट हिस्ट्री आसा ती पास्ट हिस्ट्रीक लागून तो रामा काणकोणकराच्या ह्या प्रकरणाक रिलेट जावपाक शकना तेजी पास्ट हिस्ट्री रामा काणकोणकराच्या ह्या प्रकरणाक लागोंक शकना अशें तेजो जो एडवोकेट आसा तेजें म्हणणें आशिल्लें आनी तेजें अशें म्हणणें आशिल्लें की तेका एंटिसिपेटरी बेल जाय जाल्यार एप्लाय करूंक शकतालो जेनिटो कार्दोजो जो आसा तो एंटिसिपेटरी बेल आपल्याक जाय जाल्यार एप्लाय करूंक शकतालो पूण तरी आसतना तो रामा काणकोणकराचे स्टेटमेंटाची वाट पळोवपाक रावलो आनीक कित्याक रामा काणकोणकराचो जो स्टेटमेंट आसा रामा काणकोणकरान आपल्या स्टेटमेंटान खंयच अशें म्हणोना की जेनिटो कार्दोजोन तेका मारला किंवा जेनिटो कार्दोजो तेजे एसॉल्टान आसा अशें रामा काणकोणकरान आपल्या स्टेटमेंटान खंयच अशें म्हणोना सो हे जाले जेनिटो कार्दोजोचे एडवोकेटाची सायड तशीच रामा काणकोणकर जो आसा रामा काणकोणकराचो एडवोकेट जो आसा तेजें अशें म्हणणें आशिल्लें की जर जेनिटो इनोसंट आसा जाल्यार जेनिटो इनोसंट आसा जाल्यार तेणी जे आपले व्हॉट्सएप कॉल डिटेल्स जी आसा ती कित्याक डिलीट केली आनी तेच बरोबर तेजें अशें म्हणणें आशिल्लें की जेनिटोचें जें नांव आसा तें जेनिटोचें नांव एक एक्यूज जो फ्रांसीस नदार जें नांव आसा त्या एक्यूजान जेनिटोचें नांव रिपिटेडली घेतलां म्हणल्यार जेन्ना इंट्रोगेशन जेन्ना चलतालें ते जे कोणें रामा काणकोणकराक मारल्या तेंचें जेन्ना इंट्रोगेशन चलतालें त्या इंट्रोगेशनाक जेनिटो कार्दोजोचें नांव रिपिटेडली त्या एक्यूजान फ्रांसीस नदार म्हणून जो एक्यूज आसा तेणें घेतला जाल्यार हें जें सगळें प्रकरण आसा हितून खंय तरी रामा काणकोणकराचो जो स्टेटमेंट आसा तो हांगा रिलेट करूंक शकनात आनीक रामा काणकोणकराच्या स्टेटमेंटाक लागून जो जेनिटो कार्दोजोचे जे लॉयरान जो आर्ग्युमेंट घातलेलो तो खंय तरी भायर पडटा अशें रामा काणकोणकराचो जो आदवोगाद आसा तेजें म्हणणें आशिल्लें सो जर जेनिटो कार्दोजोक तेणें अशें म्हटलें जर जेनिटो कार्दोजोक परत सोडलो जाल्यार जे बाकीचे जे एविडन्स उरल्यात किंवा बाकीचे जे कोणी आपले स्टेटमेंट दिवपाचे आसात तांकां तो भिवंक शकता आनीक जे एविडन्स किंवा जे स्टेटमेंट जे आसात ते तो नश्ट करूंक शकता अशें रामा काणकोणकराचो जो एडवोकेट आसा तेणें म्हटलेलें आसा आतां एकंदरीत हें पळोवपाक गेलो जाल्यार सांजचे 5 जाल्ले कारणान ही जी हियरींग आसा ती हियरींग फाल्यां सकाळीं 11:30 परत एकदा ह्या सेशन कोर्टान मेर्शे हांगा जातली आनी त्याच बरोबर जेनिटो कार्दोजो आनी बाकीचे जे 7 एक्यूज आसात ते सगळे 7 एक्यूज फाल्यां सेशन कोर्टान परत एकदा हाडटले कित्याक तेंची जी ज्युडिशियल कस्टडी जी आसा ती फाल्यां सोंपता आनी फाल्यां तेंची हियरींग परत एकदा आसतली सो फाल्यां ह्या प्रकरणा खातीर फाल्यां एक इम्पॉर्टंट दीस असो आमी म्हणूंक शकतात कित्याक फाल्यां हे जे हियरींग आसा जे जेनिटो कार्दोजोचे जे हियरींग आसा तेवूय जावपाचें आसा आनी त्याच बरोबर जे एक्यूज आसात ते एक्यूजांचे जे बाकीचे एक्यूज आसात तेंची फाल्यां ज्युडिशियल कस्टडी सोंपता तेंकाय परत कस्टडी कितले दीस मेळटा ती पळय सारकी आसतली गोमंतक टीव्ही खातीर हांव गौरेश गांवकर मेर्शेसून